जुवांक केल्ले उगडापण. अध्याय 13. दोन मोनजाती. तेदवा एक मोनजात दर्यान थावन वयर सरता ती हांवें देखली. तिका 10 शिंगां आनी 7 तकल्यो आसल्यो. त्या शिंगांचेर 10 मुकुट आसले आनी त्या तकल्यांचेर देव निंदेची नांवां आसलीं. हांवें पळयली ती मोनजात एक बोलप्या बरी आसली. तिचे पांय आस्वेलाच्या पांयां सारके आनी तिचे तोंड सिंहाच्या तोंडा सारके. त्या महासर्पान आपली स्वंत सामर्थ्यानी आपले सिंहासन आनी वर्तो अधिकार ते मोनजातीक दिलो. तिचे एक तकलेर व्हड एक गाई आसलो. तो गाई मारेकार तरी तो घुवन जाल्लो. तिका पळयलो सगलो संवसार विस्मीत जावन तिचे फाटल्यान गेलो. महासर्पान आपलो अधिकार ते मोनजातीक दिल्ले खातीर सक्कड मनशांनी ताका अराधन केलें. तशेंच तांणी मोनजातींक नमस्कार केलो आनी म्हळें, हे मोनजाती सारको दुसरो कोण आसा? तिचे विरोध झुजोवंक कोणाक सामर्थ्य आसा? ते मोनजातीक गर्वाची आनी देवनिंदेची उतरां उलोवचें तोंड दिल्लें. पूण तिका अधिकार चलोवंक दिल्लो काळ 44 म्हयने मात्र. तशें आसता देवाक ताच्या मंदिराक आनी सर्गींच्या निवासियांक अपमान करून ती मोनजात निंदा करूंक लागली. देवाच्या लोकांचेर झूज मांडूंक आनी तांकां सलवंक हे क्रूर मोनजातीक परवानगी आसली. त्या शिवाय हर एक संततीचेर, परजेचेर आनी देसांबासांचेर अधिकार चलोवंक तिका सोडलेलें. पृथ्वेचे सर्व निवासी तिका अराधन करतले. पूण जिविशी मारलेले शेळये लागीं आसलेले जिवंताचे पट्टेर संवसाराचे सुरवेर थावन जांची नांवां बरोवन आसात ते तिका अराधन करचे नात. आयकूंक कान आसा तो आयकूं. जाका गुलामपणाक वचोवंक बोगयला तो गुलामपणाक वेतलो. जाका तालवारीन मोरूंक निर्मिलां ताका तालवारीन मोरूंक आसतलें. अशें देवाच्या लोकान कश्टांत सोंसणीकाय आनी भावार्थांत तिरासान दाखोवंक हांगा आसा उलो. उपरांत आनी एक मोनजात भुमींत थावन वयर सरता ती हांवें पळयली. तिका बोकऱ्या बरी 2 शिंगां आसलीं आनी ती महासर्पा बरी उलयताली. तिने पयले मोनजाती सोंस संपूर्ण अधिकार घेतलो आनी तो तिचे पक्षेन वापरलो. भुमी आनी भुमी वयल्या निवास्या करना कठीण घाई थांबुल्लो ते पयले मोनजातीक अराधन करूंक लायलें. हे दुसरे मोनजातीन व्हड व्हड खुना करून दाखयल्यो. सगळ्या मनशां हुजीर मळबार थावन उजो लेगून भुमीचेर पडासो केलो. पयले मोनजातींच्या अधिकारान तिका करूंक सोडलेल्या खुना वरवीं भुमीच्या निवासियांक तिने आड वाटेक व्हेलें. तालवारीच्या मारान घायिल्ली तरी जिवंत उरली ते मोनजातीची एक मुर्ती करूंक भुमीच्या निवासियांक तिने नाडलें. ते मुर्तीक जीव दिवंक सयत हे दुसरे मोनजातीक आतां परवानगी लाभली. हाचे वरवीं ते मुर्तीक उलोवची सकत मेळ्ळी आनी आपणाक अराधन करिनासलेल्यांक जिविशी मारूंक पदवी मेळ्ळी. सर्व मनशांनी म्हणजे ल्हाना व्हडांनी, ग्रेस्तांनी आनी दुर्बळ्यांनी, धनियांनी आनी गुलामांनी आपल्या उजव्या हातार वा कपालार एक गुर्त वा मोरगेशें तिने बोळ केलें. ते मोनजातीचें नांव वा त्या नांवाचो अंक घेतल्या करीत कोणाकी खंयचोच व्यापार वहिवाट करूंक तिने बिलकूल सोडलें ना. हांगा प्रत्येक जानवायेची गरज आसा. इल्ली बुदवंतकाय आसलोलो ते मोनजातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता. कित्याक तो अंक एक मनशाक लक्ती जाल्लो आनी त्या मनशाचो
अंक 660 आणि 6. आमेन.